मडगाव कदंबा बस स्टँडा लागसर मिनी संसडो तयार झाला। या वाठारात डेंग्यू आणि मलेरियाचे प्रमाण लेगीत वाढला। देखून हो कोयर हे समस्येत अनेक भर घालता। वेंगेचो कोयर काढपाची मागणी थळावे करतात। ऐकात आमचो रिपोर्टर संदीप तुयेकाराक। आज आम्ही मडगावच्या कदंबा बस स्टँड आसा त्याच्या सायडीक आसा। त्या बस स्टँडाच्या सायडीक इतली हाडून गार्बेज उडयल्ली आसा, पळोवपाक एक हांगा मिनी संसडो जाल्लो असो दिसता। त्याच्या खातीर हांगा जे ह्या कदंबा बस स्टँडाच्या मुखार माडेलो गांव आसा त्या गांवांतल्या लोकांनी मागला की ह्यो जो हांगाचो कचरो उडयला तो बेगीतल्या बेगीन काडचो म्हणून। कित्याक ते म्हटल्यार अशेंच जो कचरो हांगा आमच्या संसडाचेर आसा तेंचें म्हणणें आसा की ही म्युन्सिपालिटी आतां हांगाय मिनी संसडो करपाक पळयता काय कितें म्हणून। आनी जे संसडाचेर लोक आसा तेंचे बांयचें उदक पिड्ड्यार जाता आनी ताका खूब त्रास जाता, जे डेंग्यू मलेरिया। तशेंच आतां ह्या लोकांक हांगच्या मांडेलाच्या लोकांक जावपाक लागला। तेन्ना त्या मांडेलाच्या लोकांनी मागला की बेगीतल्या बेगीन हो कचरो हांगातलो काडचो म्हणून। हे आतां आमगेले फातोर्डा आमगेल्या एक एसोले एक आतां संसडो असो रेडी जाला फातोर्डा। आमकां सगळ्या मडगांवकारांक आमच्या गोंयांत सगळ्या खबर आसतली आमगेलो मडगांवचो संसडो आसलो। ते संसड्या उजो लागून आनी कितें जावन तेंगे ते प्रॉब्लम सॉल्व जायना आतां तो संसडो एम्प्टी केला। आतां फातोर्डा आमगेले हे मुज हाटल्यान केटीसी बस स्टॉप, हे आमगे माडेला गांव, हे आमगेले एसपीडे मार्केट आनी हो वचून आतां हिंगा एक संसडो रेडी जाला। तुमी चोवपाक शकता हो संसडो हे आतां आमगेली मेन सिटी फातोर्डाची आमगे मडगांवची बस स्टॉप केटीसी बस स्टॉप बोगले हा हे आतां ओल्ड मार्केटांक। आनी हो मेन रोड आमगेलो आनी हो हिंगा आतां हिंगा इतुलो एक गार्बेज हिचो चोवपाक शकताय तुमी, मातशें मिडिया भाव आमगे दाखोयाय। ही आतां इतुली गार्बेज हिंगा आतां हाडून हो एक दोंगर एस केला। आतां हे मेन सिटी हो हिंगा दोंगर करपाक हे कोणागे काम? गव्हर्मेंट म्हणटा सिटींतुली गार्बेज आहा ती भायर वचपा जाय, जाल्यार ही सिटी आनी कोण घालता? आनी आतां न्हू ही म्हाका दिसता एटलिस्ट एक 10-12 वर्सां तरी आसतली ही गार्बेज आतां हिंग सिटी मरे डाम कोत्ताय। आतां हिंगेचो गेट घायल्या तेंगे गाडी घेवन येवपाक भितर वचपाक हिंग एक रूम आनी एस कोण केला। आतां प्रॉब्लम कितें आतां आमकां हिंगा माडेलाक एवरी इयर 2 पुसर आमगेल्या गांवच्या लोकांक डेंग्यू जाता, मलेरिया जाता। ओके, आतां लास्ट टायम 4 म्हयने जाले आमगे गांवांक चड एस लोकांक मलेरिया जालोली। आतां हे त्रास आमी गांवच्या लोकांनी काडपाचे। आतां हो आतां हिंग एक दोंगर एस केला संसडो हो आतां आमगे सिटींग। ओके, हिंग पडे हो सगळो ज्यू जाता, जम्स हिंग रेडी जाता आनी तो उडोवन मागीर आमगे गांवां येता आनी आमगे लोकांक ते मस्किटो कितें आहा ते येवन आमगे लोकांक खाता आनी मागीर ते मलेरिया कोमेस। आतां पयर 4 म्हयने पयलीं मलेरिया जाली आमगे लोकांक, मागीर हेल्था मनीस येयले, धुंवर गायलो, हें काडलो, मागीर पोत्तून आमगे लोकांक तेंच सेम प्रॉब्लम। बट मुगे कितें सांगपाचें हितू हिंगा आतां गांवां आमगेले लोक रावता, हे हिंग संसडो करप हें सारकें ना। हे काडा हिंगाचें जात तितू बेगीन वो तुमगे ऑन हुंय घालपा आहा तो घालाय। कित्याक हिंगा आतां हे सगळे ड्रेनेज आनी हुंय कोणागे घर मोडोली आनी कोणागे भाटां बिटां क्लीन केलोले हे आनी सगळे हिंग डाम केला। हे केटीसी कोडे हो दोंगर येसो आमगे सगळे फातोर्डा लोकांक हे चोवपा जाता हे कितें चलता फातोर्डा। आम सोयरीके बाणाल वयताय, पयलीं हिंग सोयरीक करया आमगे फातोर्डांक, बाणाल मागीर या हिंग पयलीं क्लीन करपा जाय, बाणाल मागीर चोवपाचें। हे कोण चोयतलो? गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।